गोंयच्यो न्हंयो नाले प्रदूषित जाल्यात म्हूण एक्टिव्हिस्ट बोवाळ करीत आसा. प्रदूषणाचेर नियंत्रण हाडूंक सरकार पावलां उखलची म्हूण मागणी जायत आसा. आतां साळ न्हंय गोंयांतली सगळ्यांत प्रदूषित न्हंय म्हूण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो रिपोर्ट. मांडवी तळपण म्हापशेच्या तार न्हंयतूय प्रदूषण. मेळटा ते म्हायती प्रमाण 9 न्हंयांतली प्रदूषणाची पातळी सुदारल्या. वेळार पळोवणी करून पावलां मारिल्ल्यान स्थिती सुदारल्या. 2018 ते 25 मेरेन 10 न्हंयांचो वेगवेगळ्या 32 थळांचेर अभ्यास केलो. साळ न्हंय गोंयांतली सगळ्यांत प्रदूषित न्हंय म्हूण अभ्यासा वेळार मुखार आयले. साळ न्हंयच्या उदकांत खंय व्हडा प्रमाणात बायोकॅमिकल ऑक्सिजन डिमांड 20.1 ते 30 मिलीग्राम पर लिटर इतलो BOD सापडला. साळ न्हंय क्लास 2 म्हणून नोंद जाल्या. हाचो अर्थ प्रदूषण चड. न्हंय नितळ करूंक खंय राज्य सरकारान बेगोबेग पावलां मारची पडटली. मांडवी न्हंय 3.3 ते 6.2 इतलो BOD. मांडवी न्हंय सध्या कॅटेगरी 4 आसा. काणकोणच्या तळपण न्हंयत 6.8 इतलो BOD. तळपण न्हंयूय सध्या कॅटेगरी 4 आसा. म्हापशेची तार न्हंय कॅटेगरी 5. सगळ्या न्हंयेच्या प्रदूषणाचेर नियंत्रण हाडची गरज. मजगतीं 2018 ते 2025 मेरेन 11तल्या 9 न्हंयांच्या प्रदूषणाची स्थिती सुदारल्या. रिपोर्ट सांगता. मजगतीं हेर न्हंयांची स्थिती अशी. अस्नोडा ते शिरसय ह्या न्हंयत 3.3 BOD ती कॅटेगरी 5 आसा. बिचोलची बिचोले ते कुचिने BOD 4.4 आसा. ती कॅटेगरी 5 आसा. शापोरा न्हंय पेडणे ते मोर्जी 3.5 ते 5.2 इतलो BOD आसा. ती कॅटेगरी 5 आसा. खांडेपारची न्हंय फोंडा ते ओपा इतले मजगती 3.4 इतलो BOD आसा. ती कॅटेगरी 5 आसा. शिकेरीची कांदोळी मेरेनचे न्हंयत 3.6 इतलो BOD आसा. ती कॅटेगरी 5 आसा. तेरेखोल न्हंय तेरेखोल मेरेन 3.9 इतलो BOD आसा. ती कॅटेगरी 5 आसा. वाळवंटी साखळी बिचोली ते पोरये मेरेन 4.3 इतलो BOD आसा. ती कॅटेगरी 5 आसा. जाल्यार जुवारी कुडचणे ते मडकय इतले मजगती 3.2 ते 5.1 इतलो BOD आसा. ती कॅटेगरी 5 आसा. मजगती ह्या न्हंयच्या प्रदूषणात आनीकूय सुदारणा हाडपाची गरज आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी.